राज्यात पावसाचा नेट सुरू झाला. फाटल्या 24 वरांत जायत्या वाठारांनी पावसाची नोंद झाली. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या आकडेवारी प्रमाण पेडण्या म्हालात सगळ्यात चड 58.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली, जाल्यार सगळ्यात कमी म्हापशा 4.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पळयात. राज्यात पावसाचो नेट सुरू झाला. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या आकडेवारी प्रमाण फाटल्या 24 वरांत पेडण्या म्हालात सगळ्यात चड पावसाची नोंद जाल्या. तशेंच फुडले 4 दीस हवामान खात्यान राज्यात येल्लो अलर्ट जारी केला. फाटल्या 24 वरांत पडिल्लो पावस म्हापशा 4.2 मिलीमीटर, पेडण्या 58.2 मिलीमीटर, पणजे 7 मिलीमीटर, पोरने गोंय 9.8 मिलीमीटर, सांखळे 10.6 मिलीमीटर, फोंड्यां 6 मिलीमीटर, धारबांदोडा 24.4 मिलीमीटर, काणकोण 27.4 मिलीमीटर, दाबोळे 28.8 मिलीमीटर, मडगांव 16 मिलीमीटर, मुरगांव 55.4 मिलीमीटर, केप्यां 10 मिलीमीटर, जाल्यार सांग्यार 17.8 मिलीमीटर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.